मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकून जिणी आमची बदलूंक जीवनांत तुज्या वांटो घेवूं सासान जिवीत जोडूंक मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां पाठोवंक आयल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी सोमयाच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त करता. पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त 40 दीस पर्यंत आपल्या आशिसांक दिश्टीक पडोवन सर्गराजाचे गूट तांकां विवरसून ताच्या उपरांत तांच्या दोळ्या मुखार सर्गाक सोडून गेलो वा ताका सर्गाक उबारून व्हेलो म्हणूनय आमी आयकता. सोमयाचें हें स्वर्गारोहण मनशा जिविताचेंच स्वर्गारोहण म्हणून आमी पातयेता. तर आज सोमया थंय विश्वास दवरलेली आमी आमचो भावार्थ घट करूंक, आमी खंय आसतले हांव कोणा सांगात आसतले हांव ताचो नियाळ करूंक हो एक बरो अवकाश. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आनी उणेपण प्रत्येक जावन देवाच्या राजाच्या मिस्तेरांक विरोध वेचें कितें आसा तें वळखून घेवन पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत देव सदां संवकार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमान देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
स्पुता सुमिया देवा देवाचे शिणिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैंबूच ताणें उबारून वेलें ताची महिमा आमचेच महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुटा पासो संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषान आनी बरवशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ए थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळटावन ताका सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें शिकयलेल्या सर्वसंगती विशयांत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवंत जाला म्हूण सभा रुजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयांत तांचे लागीं उलयलो एक पावटी ते संगाता मेळ्ळ्या वेळार तांणी जेरुजलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्यांची वाट पळोवन रवाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुवावन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत संगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात तांणी इतलें सांगून जातच तें पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपांत लिपयलो अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाकच दीस लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जाण एकाच साणें तांचे सरशीं उबे जाले ते म्हणाले गलिलेच्या मनशांनो तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. समेस्पर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितुमेसो अदीक वर्तो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा, आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आके प्रितुमेसो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगांचेर सर्वाधिकार ताणें घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सांत पावलोन एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप, आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दया करता तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. आमचे अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजाजे. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेचें दायजांत तुमकां वांटिलें केल्यात म्हूण तुमकां कळाजे. आपणाचेर भावार्थ दवरतेल्यांतय तो दाखयता ती पदवी कितली वर्ती म्हूण तुमी जाणा जायजे. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गराज्यांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. समेस्त प्रधान्या आनी अधिकाऱ्यां, पदव्या आनी प्रभुत्व्यां वयर क्रिस्त आपलें राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे
खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती सर्व वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू सर्व तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. 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 सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. वसांनी समेस परसांक शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराचे अंत पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसतलो. सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. 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 सर्वेस पोराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोफे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळू 11 जण सीस गालिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातलो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गीय आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, ह्या कोवीड पिडे मारिफात लॉकडावन जावन पुरय निर्बंध आसून साबार जण कामाच्या थळांतावन आपल्या मायगांवाक फाटीं गेल्यात आनी घरा रावनूच काम करतात. घरा रावन काम करचें, ऑनलायन काम करचें. मनीस कामार आसा पूण आपल्या स्वता घरा रावन अशें काम कर कितलीं वरां आपल्या बँकांत वा कंपनींत आसा जंय तितलीं वरां परत तें काम करन आपलो सांबाळ जोडची रीत ह्या दिसांनी दाराळ आमकां दिसता. तसलीं मनशां आमच्याय कुटुंबांत आसतात. भायल्या गांवांत आयिल्लीं थोडीं आमच्या गांवांत येवन भायल्या गांवचें काम अंगातान बसोवन तीं करतात. आज जेजूय आपल्या बापाच्या घरा फाटीं गेला. हांगा वायरस आसा म्हणून न्ही, हांगा पिडा सडल्या, हिंसा सडल्या आनी हांगा पातकाचो काळोख सडला. मनीस एकामेकाची मांसां खाता, हांगा रावन कांय फायदो ना अशें म्हूण चिंतून तो फाटीं घरा गेल्लो न्ही. तरी बापाचें निर्मणें कशें ह्या संवसाराची सर्व अस्कतकाय, पातकां, पिडाशिडा आनी निमाणें मरणच हाचेर जैत व्हरून जेजू महिमेवन जावन
बापाच्या घरा फाटीं गेला आनी थंय जावन काम करता. आनी हें घरा रावन काम करचें म्हळ्यार केवल ताणें इंटरनेटा मारिफात काम करचें न्ही, बगार पवित्र आत्म्या मारिफात काम करचें. ताचें इंटरनेट जावन आसा तसोच आत्मो, आनी ह्या मारिफात निरंतरी आमचे लागीं तो कनेक्शनार आसा, संबंद दवरून आसा आनी आमचे लागीं संपर्क करून आमकां भेटता आनी विविध रितींनी आमच्यो गरजो सुदारसिता. संतोशाच्या उद्गारा मदें देव सर्गा सोडटा, तुतुरेच्या नादान सरस्पर सडत वेता किर्तनांत आमी भोव संतोशान गायलें. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत धर्मतांची कृत्यां पुस्तकांत लूक बरोवन सांगता, ताका उबारून व्हेलो, तो सोडून गेलो, ताका वयर वयर उबारून व्हेलो, अशें उतरां वापरन, शब्द वापरन समी निरंतरी सडत गेलो अशें म्हणून आमकां सांगता. असलीं उतरां आयकून सर्ग खंय आसा म्हणटस वा जेजू खंय आसा म्हणटा आमी वयर पळयता, सर्गा दीस म्हणून आमी वयर पळयता. मिसाच्या वेळारी पयल्या महाप्रार्थना वेळार आमी सर्गाक दीस लावन म्हणटाना आमी वयर पळयता. दाखोवंक सर्ग वयर आसा, पूण जेजून आमकां दाखोवन दिला सर्ग आमच्या भितरय आसा, सर्ग आमच्या मदेगती आसा. कोण म्हजे उपादेश पाळटा तो म्हजो मोग करता आनी ताचे थंय हांव आनी बाप येवन वस्ती करता अशें म्हणून जेजून सांगलां आसता. सर्गाक आमी सकयल पळोवनी ताची वळख धरयेत, त्या सर्गांत जियेवयेत म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कसलीं कामां वा कसले आदेश ताणें आमकां दिल्यात. वेच्या पयलें माथेवाच्या वांजेलाचो अंत्य आमी आयकलो आनी तातूंत प्रत्येक जावन 4 उले वा कामां आमकां दिल्यात. पयलें काम वसा म्हणून, वसा, बसोंक न्ही, बसा म्हणना सोमी आमकां वसा म्हणटा, सला जय म्हणटा. आनी कितें करूंक, साक्ष दिवच्याक. तो मरण पावल्लो आतां जिवन जाला, तो ह्या संवसाराक आयिल्लो आतां फाटीं गेला, तो आमचे खातीर मेलो आतां आमकां ताणें नितीवंत केल्यान, आमचीं पातकां बोगसिल्यांत, सासणाचे दायजी आमकां केल्यान, देवाचीं भुरगीं केल्यान. हें वोट गुटाचें सत परगटूंक आमी वसा जायी, मनशाच्या जिवितांत बरवसो उपजो जायी म्हणून जेजूची आशा देखून आमी वसा जायी. दुसरें काम आसा समेस्त परजांक सोम्याचें सीस करचें. समेस्त परजांक आयची मागणी तुमी आयकशात जाल्यार ह्या मिसाच्या वेळार आमी सर लोकां पासत, सगळ्या मनशाकुळा पासत आनी सगळ्या रस्त्ने पासत मागता. सगळीं रस्त्नां सगळे मनशाकुळ रुपांतर जावं दी, सोम्या बरीच जावं दी, मायमे बरीच जावं दी म्हणून आमी मागता. सर परजांक सीस करा म्हणून. देखून आमचें काम केवल ल्हानशा हिंडा थंय गमन दवरून थंय मात्र आमी काम आमचें सीमीत करचें न्ही, सर परजां थंय वेचें. तिसऱ्यान पवित्र स्नान दिया, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून जेजून सांगलां. पवित्र स्नान दिवंक आनी हें पवित्र स्नान जावन आसा गुर्तू ताणें आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या स्नान आसो. त्या पवित्र स्नाना मारिफात पवित्र आत्म्याचें स्नान आमकां लाभता म्हणून तो आमकां बसयता. आनी चवथ्यांत हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक शिकया. ताणें दाराळ आमकां शिकयलां, सर्गींचे गूट आमकां उगडल्यात, पूण सक्कड सांगाता घालून 2 उपादेश कशे दिल्यात. देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक, आनी ते परत संक्षेप कर म्हणा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हातूंत सर प्रवाद्यांचीं उतरां, मैजेचीं उतरां, पोरनो सल्लो, नवो सल्लो सक्कड आटापून आसा तें आमी समजता. इतलें सक्कड काम करूंक कितली सकत जाय, कितलें बळ जाय तें सक्कड आमकां सोम्यान बसयलां. देखून 2 बसवणी आमकां केल्यात. पयली बसवणी, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तर आमचें बळ आमच्या पांयांचें न्ही, आमच्या हातांचें न्ही, आमच्या तकलेचें न्ही, बगार आमचें बळ पवित्र आत्म्याचें म्हणून जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. आनी दुसरी बसवणी, हांव आसतलों तुमचे सांगाता सदांकाल संवसाराच्या अखेरी पर्यंत. संवसार मात्र न्ही, नवो संवसार, नवो सर्ग घडटनाय सोमी आमचे सांगाता आसतलो. ताची हाजरी निरंतरी हाजरी. देखून तो जसो बापा थंय प्रवेश जाला तशें तो आमचे थंय प्रवेश जाला आनी
आमी ताच्या सांगाता तो आमच्या सांगाता आमी ताचे थंय तो आमचे थंय जियोंक आमी येदोळस आराम केला. ह्या संवसाराक येताना जेजू कितें हाडून आयिल्लो? ह्या संवसाराक येताना देवाचो शब्द आयिल्लो पवित्र आत्म्याच्या बळान अवंकारच्या कुशी. पूण मरयेतावन ताणें मनशापण घेतलें, मनशा सैम घेतलें, मनशाचें रूप घेतलें, मनशाची कूड घेतली, मनशाचें मांस घेतलें, मनशाचो आत्मो घेतलो. देवाचो आत्मो मनशा आत्म्या सांगाता मेळ्ळो आनी ह्या संवसारांत संपूर्ण देव आनी संपूर्ण मनीस कसो तो जियेलो. व्हड मिस्तेर आमी नियाळ करता क्रिस्मस फेस्ता वेळार, नातालांच्या फेस्ता वेळार. आज त्या नातालांच्या फेस्ताक आनी जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताक लागशिल्लो संबंद आमकां दिसता. अशें मनशा जिविताचें गन जेजून आतां सडयलां. देव आपल्या दैवीक मिस्तेरांतावन गुपितता जिवितांतावन भायर येवन आमच्या मनशा सैमांत एक जाला म्हणटच सर्गींची जाणवाय मनशा मदें वस्ती करूंक सुरू केल्या. आनी आतां आमी केवळ आमच्या बुदीन मात्र जियोवचें न्ही, देवाच्या जाणवयाच्या प्रकाशान आमी जियोवंक आमकां ताणें कुमक केल्या. मनीस जावन जल्मोवचें, नीज जावन व्हड गानाचें, व्हड मानाचें. मनीस एक कस्तळ न्हय, मनीस एक चिल्लार चिंदी वस्तूर न्हय. बघा त्या चिंदी वस्तुरा फाटल्यान एक मोलादीक आस्त आनी वस्त देवाची, देवाच्या मोगाचें भंडार म्हणून आमी लेखी जाय. मनीस जावन जल्मोवचें वर्तें भाग मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. आनी ह्या मनशाक तुका आनी म्हाका हर एकल्याक बापाच्या उजव्याक बसची ती पदवी दिल्या, तो अधिकार दिला. कित्याक जेजून मनशा सैम व्हरून थंयसर दवरला. जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना कितें व्हरून गेलो? तो मनशा सैम व्हरून गेला. आनी तेंय गायिल्लें मनशा सैम, पूण गूण जाल्लें. गायिल्लें मनशा सैम गूण जाल्लें. ताच्या खिळ्यांचे आनी बलयेचे मार घेवन तो व्हरून गेला. दाखोवंक हांव तोच मरण पावलो आतां आसा. आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. आदी हांव मेल्लो, आतां हांव जिवांत आसा. सोमी आमकां दाखोवन दिवच्याक तीच बलिदानाची शेळी बापाच्या उजव्याक बसल्या. आनी जंय हांव आसा थंयसर तुमीय आसच्याक, हांव आसले कडेन येवन तुमी आसच्याक तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हणून सोमयान सांगलां. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या आमच्या कुडीक, मनशा कुडीक देवान एक व्हड बरवसो दिला. आनी हो बरवसो जावन आसा आमचेंय रुपांतर जातलें आनी आमी सर्गाक उबारून वेल्ले तसली मनशां जातले. हांव 40 दीस जेजू व्हडलो परजळ नासतना दिश्टीक पडलो. ताबरगुड्यार तो परजळ्ळो. देवाच्या महिमेंत तो परजळ एक दीस सावलाक तो दिश्टी पडलो. सावला सावला कित्याक म्हाका दग दिताय? पूण आपोस्तलांक 11 जाणांक तो दिश्टीक पडटा आसतना एका सामान्य मनशा बरी दिश्टीक पडटलो. मात थोडे फावटी तो मायागच जातलो, नपयस जातलो. अशें देवाच्या आनी मनशा सैमाची दोनीय रुपां थंयसर दिसतालीं, परजळ्ळी पयल्ल्या तसलीं. मरी मगदलेनाक पुनर्जिवन जाल्लो क्रिस्त म्हणटा, म्हाका तूं धर्न रावं नाका, हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना. पूण तूं म्हज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हूण तांकां सांग. म्हज्या बापा लागीं, तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं, तुमच्या देवा लागीं. कसो संबंद जेजू घडोवन दवरता पळया. आमकां विंगड करूंक केदींच ताका आशा ना. आमी निरंतरी ताच्या सांगाता आस जाय, बापाच्या घरांत आस जाय, सांगाता आस जाय म्हणून दाखयता. कितली वर्ती महिमा ह्या मनशा जिवाची, कितली वर्ती महिमा ह्या मनशा कुडीची. सोमयाच्या थंय कितें घडलां तें आमकांय मेळटलें म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. बापातावन आयिल्लो तो आतां बापातावन फाटीं गेला. आमकां एक घर तयार करच्याक, एक कूड तयार करच्याक, त्या कुडांत ताच्या सांगाता आमी आसच्याक. खंयसर मस्तक आसा गी, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, सांब पावलून सांगलें, थंयसर कुडी आसतली. खंयसर जेजू आसा गी, थंयसर ताचेर बरवसलेलीं आसतलीं. देखून आमी सदां न्हीत सर्गाक दिश्ट घालन रावं जाय. सदां न्हीत ताच्या येण्याक, ताणें बसयलां हांव परत येतलो म्हणून त्या येण्याक राखून रावं जाय. जेन्ना जेजू कुर्सार उबारलो तेन्ना ताचेर दिश्ट घाल्ले गूण जाले. म्हाका जेन्ना उंच उबारतात तवळ सर मनशांक हांव म्हजे सरशीं ओडटलो म्हणटालो जेजू. आनी कुर्सार उबारलेल्या क्रिस्ताक पळयले साबार जाण गूण जाले. आज महिमेंत परजळांत उंच उबारलेल्या क्रिस्ताक पळयता आसतना साबारांची महिमा चडटली, परजळ वाडटलो आनी तसल्या महिमेक आमी भागीदार. तर आमकां 3 लिसांवां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. पयलें जेजूचें स्वर्गारोहण, ताचें मनशापण संपूर्णपणी
सर्गाच्या त्या महान तंबांत प्रवेश जाला आनी थंय तावन तो आमचे थंय फाटी येवंक तयार आसा. केदाळ येता ते आमी नेणाव देखून आमी राखून रावो जाय. दुसरें सत वालिसांव आमी सेका जाय आसलें मनीस आमी पवित्र सभेचे सांदे जेजू आमच्या मस्तकाच्या कुडीचेय सांदे देखून बापाची महिमा पुताक मेळिल्ली ती आमकांय मेळटा म्हणलें आमी पत्योवचें. तिसरें लिसांव जावन आसा जेजू क्रिस्त सर्गीच्या पवित्र स्थानार आसलो समेस्तां पासून निरंतरी बापा लागीं मागता आमचो मध्यस्थ आनी श्रेश्ठ याजक जावन आमचे खातीर विनंती करता मात्र न्ही पवित्र आत्म्याची देणी तो आमकां धाडून दिता. येवच्या आयतार आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त करता ताच्या येण्याचें पेंतेकोस्ताचें फेस्त. एक ल्हानशी काणी सांगून अखेर करता. सर्गींच्या ह्या प्रवेशा विशयान उपरांत धर्मदूत सक्कड आयले खंय जेजूक मेळोंक आनी म्हणाले खंय जेजू सोम्या तूं संवसाराक गेल्लो कितें इतले बेगीन फाटीं आयलोय तुजें काम जालें देवाचें राज स्थापन करचें वा अर्दें कुरें करनायलोय गेल्लें काम जालें गी. तो वळ जेजू म्हणालो हांवें 12 जाणांक विंचलां आनी तांणी कितें करीत जेगी म्हणून हांवें तांकां सांगलां. पूण ते म्हणाले जेजू सोम्या ते तुवें दिल्लें काम करतीत म्हूण चिंताय गी पेद्रून तुका 3 फावटी ना केलां आतां कांय परत मासली धरूंक गेला आसतलो. तोमास दुबावन तांचे तावन पयस रावल्लो आतां खंय पावला कोण जाणा. आनी हेर आपोस्तल हेणे तेणें शिंपडोन गेल्ले सांगाता आसतीत गी वा उरतीत. तवळ जेजू तांकां जाप दिता म्हाका तांचेर विश्वास आसा म्हाका तांचेर पातयणी आसा. म्हजे कडेन आनी एक प्लॅन ना म्हजें आसचें एकच येवजन एकच प्लॅन आनी ते हांवें दिल्लें काम करतात म्हणलें म्हाका खात्री आसा. म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो न्हीद जावन ही काणी तरी ही आमची जिणी सोम्यान ताची जबाबदारी बापान दिली ती आमचे कडेन दिल्या आनी आमी मुखार सून व्हरतल्या म्हणली पातयणी ताका आसा. सोम्यान आमचेर पातयणी दवरल्या आमी ताचेर पातयेवन चलया. आमचो बावार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक सपवितात्म्यावरी गर्भी संभावलो अंकुर मरयेतावन जल्मलो पोंच प्लदकाल ताणें कसोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा चडलो सर पदवेदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. सोमी सर्गार सोडलो आनी सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला म्हणून आमी आमचो बावार्थ उचारलो. त्याच बावार्थान आतां आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या धर्म प्रचारांक प्रत्येक जावन ह्या वावरांत मुख्य घेवन घेतिल्ल्या आमच्या पापा साहेबांक बिस्पांक आनी हेर मणियारांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी सोम्याची बरी मौल्यां आपणावन आडाळते चलोवन आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचें भद्र बिराड जावन बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कश्टा अणवारांत पिडे शिडेन संपण वळवेलतेनी निराशी जायनासतना सोम्यान वायटाचे पदवे वयर वेल्लें जैत आपल्या दोळ्या मुखार दवर आपले संवसारे पयन धैर्यान मुंदारून व्हरूं आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी पुनर्जिवन क्रिस्ता भेटून बावार्थाक साहस जाल्लें जोगतें जिवीत जिवन तुका साक्ष दिवचें उदार म्हूण आमचे थंय रस आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. झुजा वरवीं प्रकृतीन जाल्ल्या अनाहुता वरवीं निराशीत कंगल जाल्ल्या सर लोकांक तुजे संपूर्ण पातयेनी दवर तूं तांचो मोग करताय तांकां राखताय सांबाळताय म्हणलें सत मोतीन दवर जिवंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक वर्स मेजा बावरे आसा जाल्ल्या आमी समेस्तांनी
आमच्या दिसपडते जिणेन तुजी सुवार्ता धैर्यान परगट करूं आनी बावार्थान तीर रावूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मारेकार पिडे मारिफात कोविड-19 हो कोरोना व्हायरस हाचे मारिफात मरण पावलेल्यांचो उडास काडया तांकां पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत लाभच्याक. आनी तशेंच बुकेन वा पिडे निमती साबार जाण वळवळटात, माराक पिडेतान वळवळटात. तांकांय बेगीनच भलायकी आनी गूण जावची सकत लाभोवंक मागया. आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां, ह्या कोणा खातीर मागोवंक आमकां आशा आसा, आमच्या काळजांत भोगता, तांचे खातीरय प्रत्येक मागणें भेटोया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या मुखार दवरलेली ही मागणी दयेन मानून घे. हेर साबार आमच्या काळजांत आसात. आमचें हर एक चिंताप तूं मेजूंक शकताय, समजोवंक शकताय. जें कितें आमच्या काळजांत आसा, आमच्या मनांत आसा, ताची फावो ती जावप आमकां तूं लाभय. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोग आमच्या काळजाचो, वावर आमच्या हाताचो, हाडून आयल्या बाबा तुजे समोर. स्वीकार कर काणिको, मोगांक तुका दिवच्यो. फुडलो दीक कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञान तुका आमची कल्ती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दाबाजान सर्गार चडोवन गेलो. देवा आनी मनशां मदें मध्यस्थ तो, संवसाराचो मुनसुबेदार आनी सर्गींच्या दळबाराचो धनी, आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवोसो जावच्याक
जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरोन गेलो. जेजू पवित्र सभेचो अरंभनी मस्तक, जंय तो गेला थंय आमी वचोंक शेताव. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Pavit, 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 pavit dălbaranțo serves portum, sărgani somsar părla, tuja vaibhava, tuja vaibhava. Sergi tuka cei, sergi tuka cei, sergi tuka cei, serves porace navi, e tata cei, cei, sergi tuka cei, sergi tuka cei, sergi tuka cei. असल्या दिनवाशी काळजान भोवदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येतां. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अके प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर नृतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सुरेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वास्थ्य आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज तुज्या एकल्याच पुतान आमच्या सुमयान तुजे सरशी सोडून आमचें असक्त मनशां सैम तुजे ऊंच महिमेक उबारलें तो भोव पवित्र दीस समरमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमया आनी देवाचे सदांच अंकवार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक, तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुवांव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेन, सिस्त, कार्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मृतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयारांच्या आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत, पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavarta gutu pergetuya. सुम्यां जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक सुम्यां जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंशाक राबेलाची देणी, बावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल आमा समेस्तान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसोन ती आमच्या आदीन गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या समेस्तान तुज्या गोपांत उजवाड, सुख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतेल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पदकां बोगोस आनी जुवांव, स्टेफान, मतियस, बार्नबस, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलेन, पेद्रू, फेलिसिता आनी पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्ताजिया ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमच्या सुवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाचनो पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेतला. जेजूक सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमकां साध्य जायना पूण पवित्र सभा आमकां आत्मीक कुमगाराचो अवकाश करून दिता. हे घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूचे हजारपण आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत भोग्या. त्याच जेजू लागीं भक्तीपणी आतां आमी मागया. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव सत म्हणटां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमेबरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यान दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एक वटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये भावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव थीर पाती येतां. जेजू हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. सम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता. दुनिया तुका नावाडता काळजान मनान दिन वाजता. मोगान म्हाका रसलाय दयेन म्हाका पोसलाय देण्यान तुज्या बरलाय. सोम्या काकूळ तीन बक्षिलाय हिंडा पाटी हाडलाय मी सावन म्हाका आज धाडलाय. सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बावुरता. दुनिया तुका नावाडता काळजा मनान दिन वाजता. प्रार्थुया.
भोव मोगाळ बापा, सर्गार सडलेल्याने आमकां सुवात तयार करूंक गेल्ल्या तुज्या पुताची महिमा आज आमी संभ्रमल्या. आनी ह्या समयार उंड्या दाका वायनाच्या रुपान त्याच महिमेवन जेजूक घेतला. आमचे दोळे आनी काळी सर्गींच्या सुखाचेर दवरूंक आनी त्या बराबर तुवें जण एकल्याक नेमलेलें काम जतनायेन संवसारांत करूंक ह्या संभ्रमाचो फळ जावं दी. जेजून सर्गार वेचे आदीं आमकां दिल्ली आज्ञा पाळून सोडवणेची बरी खबर हेरां मनशांक परगटूंक आमकां बळ दी. आनी ताणें केल्ले बसवणे प्रमाणे अजापांच्यो कुणां आमच्या जिवितांत वाडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, येता तो आयतार, पेंतेकोस्ताचो आयतार, जेजू जिवन जावन 50व्या दिसाचें फेस्ताचें आचरण आनी ताचे बराबर आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें बसयल्लें. तो उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दिता. उदकान आनी उज्यान दोनी आमकां मेळचें तसलें देणें. पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे थंय पेटोवन दी आनी आमी नव्या जिवान बरोवन सोम्याक साक्ष जावंक आपोस्तला बरी आमकां बळ मेळोवन दी म्हणून प्रत्येक तरान मागणें करचो दीस. आनी देखून त्या दीस आमी पवित्र सभेच्या जल्माक आयिल्लो दीस ही म्हणटा. त्या दीस पवित्र सभा जल्म आयिल्ली पेंतेकोस्ता दिसा, कित्याक त्या दीस ती दिश्टीक पडली. आनी पवित्र सभेचे सांदे प्रत्येक जावन विंगड विंगड पंगडांक सेरवल्ले सांदे, कातोलीक, ऑर्थोडॉक्स आनी प्रोटेस्टंट दुसऱ्या ह्या क्रिस्तांव समुदायाचे सांदे सांगाता मेळोवन 12 तावन 12:20 पर्यंत एक मागणें चलोवन व्हरतात. झूम टॅक्नॉलॉजी मारिफात जाता तितल्या जाणांक ते ताका कनेक्शन दितात आनी अशें सांगाता मेळोन सर्व क्रिस्तांव पंगडाचे सांदे प्रत्येक जावन मुखेली हे मागणें करतात. आमी आमच्या घरांत येवच्या आयतारा 12 तावन 12:20 पर्यंत पवित्र आत्म्याचें देणें मागोवन पवित्र पुस्तक वाचून क्रिस्तांव आमी आमच्या ह्या मारे कारपिडेतावन आमकां रक्षण दी म्हणून आमच्या देशा खातीर, आमच्या संवसारा खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर, सर पुर्जे खातीर मागोवंक वेळ आमी वापर जाय. दुसरें आसा, बेगीनच पावस येवचो आसा आनी देखून आमच्या लौदातो सी समितीन एक योजन मांडून हाडलां, जलबंधन. गेल्या त्या वर्साय आसलें वृक्षावंदन जलबंधन म्हणून. जलबंधन उदक जिरोवचें आनी उरोवचें आनी ताचो फायदो जोडचो. विविध रितीची जलबंधन कशें करियेत गी म्हणून ह्या विशयान सविस्तार जाणवाय दिवच्याक हातपत्रां आनी जाणवाय माहीत दिवची पत्रां तुमच्या घरा येवन पावतात. प्रत्येक जावन विगारा मारिफात, गुरकारा मारिफात, प्रतिनिधी मारिफात आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या संचालका मारिफात देखून प्रत्येक जावन विगारां कडेन हांवें परतचें तुमच्या फिरगजेच्या गुरकाराचे, प्रतिनिधींचे आनी संचालकाचे नांवां, एड्रेस ह्या आनी तांचे फोन नंबर ताची एक पट्टी करून लौदातो सी समितीक जाय करून धाडया. ह्या विशयान दळूस तुमकां वॉट्सॅपाचेर खबर धाडल्या. आनी अशें आमी सगळ्या दियेसेजेंत फाटल्या 5 वर्सांनी लौदातो सी विश्वपत्र दिल्या उपरांत कितें काम केलां गे म्हणून एक वर्दी दिव्येत. पाप साहेबान 16 तावन 26 पर्यंत आयतारा पर्यंत हो हप्तो आचरण करूंक सांगलो आमकां. आनी तो आचरण करता आसतना सवकास आमी आमचें मेतेरपण दाखय जाय. तर मोगाच्यानो विगार बापांक हांव उलो दितां ती तांची नांवां, एड्रेस धाडूंक, कित्याक म्हळ्यार फस्टा मारिफात तांकां ही हातपत्रां धाडूंक हर एकल्याच्या घरा पावच्या बरी आनी हर एकल्या प्रेरण दिवंक. तुमी ह्या लौदातो सी समितीच्या कामा सांगी हात मेळय जाय. पाप साहेबाक असो आमी हाची आमी वर्दी मागीर धाड दितले हांव, रोमाक आमी धाड दितले हांव. आमी कितें केलां गे म्हणलें तें आमी समजोवच्याक. तशेंच फुडल्या दिसांनी लॉकडावन आनीकी थोडे दीस आसात. आमकां बेगीनच ही गरजो उक्ते जावंक, बेगीनच सांगाता मागणें करून येवंक अवकाश जावं दी म्हणून आमी मागया.
कोणूय गरजेवंत आसात आनी की बुकेन आसात तांकां वरवीं मेळूं ना, गरज आसा ह्या दिसांनी तांची जतन करूंक हांव उलो दितां. आनी कोणा कडेन तुवें विचारी जाय तें तुमी जाणा आसात तांकां तुमी विकारा मारिफात संपर्क करचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. जेजू देवाचो एकलोच पूत आज सर्गार सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गींचें दार उक्तें केलें तर आयच्या दाबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या आशिसांत दिश्टी पडलो तसो सजडती करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसलीं जावन तुमी ताका मेळ्ळो. आमेन. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत मानतात. आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत तुमच्या सांगात तो आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगूं. आमेन. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. पीक तरी आसा यथेश्ट, वौराडी पूण थोडेच. माग्या आमी दर्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताक शीस करेस. माग्या आमी दर्या लागीं धाडच्या क्रिस्ताक शीस करेस. वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवांकां. भगवान कुर्साचे कृपेन योर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.